न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसभरांत खंयच्यो घडामोडी घडल्यात हे विशीं एक आमी धांवतो नियाळ घेवया। तेच प्रमाण आज मंत्रिमंडळाची बसका जाली। ह्या वेळार खंयचे निर्णय जाले हे विशीं जाणून घेवया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाचे कडेन। गांजो तस्करीची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसाच। कालच गोळी वखदा विरोधी पथकान स्विडीश नागरिकांक अटक करून तांचे कडल्यान सुमार 2.5 कोटींची गोळी वखदा जप्त केल्ली आणि काल राती कडेनूच मध्यान राती सुमार 3:30 ते सकाळी 6 मजगती केल्ले कारवायेत क्रायम ब्रांचीन सुमार 30 किलो गांजो जप्त केलो। ह्या प्रकरणात धुळे महाराष्ट्रातल्या 2 जाणांक अटक केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तशेंच आयज कॅबिनेट मिटींग जाली आणि कॅबिनेट मिटींगेंत कांय म्हत्वाची डिसिजन्स घेतली। एक म्हत्वाची डिसिजन्स म्हटल्यार जे आमची दायज धोरण आसा ताका मान्यताय दिल्ली आसा आणि दुसरो एक म्हत्वाचो विशय जो सद्याक गाजत आसा फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन तो म्हटल्यार टॅक्सीवाल्यांचो कॅब एग्रिगेटराक विरोध आसा आणि ह्या विशयात टॅक्सीवाल्यां कडेन उलोवन हो विशय सुटावो करतलो अशे तरेचे स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्ले आसा। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। फुडें वचुया आमचो न्यूज अँकर गौरीशा कडेन। ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। रस्त्या कुशीक किंवा हेर खंयच्याय वाठारांनी जर बेकायदेशीर अतिक्रमणां केलेली आसात जाल्यार उच्च न्यायालयान उच्च न्यायालय तेजेर कायदेशीर कारवाय करतले आणि हातूंत नगरपालिका खंयचोच हस्तक्षेप करची ना अशें आयज मडगांवची नगरपालिकेची खासा बसका जाली। तितून नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान आपल्या नगरसेवकांक ही म्हायती दिली आणि त्याच बरोबर सोनसोडा हांगासर जो कब्रिस्तानाचो विशय आसा त्या वाटेर एक कॉपेल आसा सो ताचो जो विशय आसा तो बेगिनांतल्या बेगीन सुटावो करतलो आणि हो सगळो जो विशय आसा ती उच्च न्यायालयात पळोवन घेतली आणि ताका लागून त्या नगरसेवकाक ताणें आदेश दिलेले आसा तो विशय सुटावो करपाक। आणि जी फाटल्या नगरपालिका मंडळाचे जे कितें मुद्दे आशिल्ले किंवा समस्या आशिल्ल्यो ते आपणे फुडाकार घेवन ताणें सगळे सुटावे केल्लेले आसा आणि तो सुटावो करपाचो यत्न ताचो चालू आसा अशें तांणी आयच्या खासा बसकेंत सांगलें। दुसरी बातमी म्हटल्यार एक अल्पवयीन म्हटल्यार चलयांचेर बलात्कार जाल्ल्याची एक घडणूक काल घडली म्हणजे तांकां पुलिसांनी अरेस्ट केलेलो आसा। ही घडणूक घडली 7 जुनाच्या दिसा जेन्ना आक्षे हांगासरले एकटे चेडू जेन्ना गायब जाले सो तेच्या पेरंट्सांनी कंप्लेंट केली। मागीर सर्च ऑपरेशन जेन्ना सुरू जालें तेन्ना कालांगूटच्या एका हॉटेलान ते आक्षेचे चेडू आसा ते थंय त्या हॉटेलान आसा अशें सामकार येयलें पूण त्याच्या बरोबर आनीक 2 जाणां चेडवां आसा तेयी मुखार येयले। म्हणजे हे जे चेडू आशिल्ले ते 13 वर्साचे आणि तेच्या बरोबर आनीक 2 जाणां चली आशिल्ली म्हणजे ही 13-15 वर्साची चली आणि त्याच बरोबर 2 जाण चले पर्वरीचे तांकां घेवन कालांगूट हॉटेलांत राविल्ले। सो आतां तांकां पर्वरी म्हापशा पुलिसांनी तांकां अटक केली आणि सद्या ताका आक्षे पुलिसांच्या सुपूत केलेले आसा आणि फुडली कारवाय आक्षे पुलीस करतात। तर ह्यो बातम्यो मुजरत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें वचुया उत्तेजा कडेन। काल म्हळ्यार फोंड्या दिसा उजवाडा भंगार अड्ड्याचो जो वेवसायीक आसा संदीप चौधरी हाच्या अनवळख्यांनी अपहरण केलें। एक धवी रंगाची स्विफ्ट कार घेवन येयले आणि ताका भितन भरलो आणि घेवन गेले। हे विशीं ताजे जे
तेजी जी फामील आहा घरच्यांनी रोखडीच फोंड्या पुलीस स्टेशनाक कागाळ दाखल केल्या उपरांत ताजो आतां तो सोद सुरू आसा आनी हे खातीर पुलिसांनी फोंड्या पुलिसांनी एक टीम तयार केल्या आनी तांची टीम सद्याक जी आसा ती कर्नाटकान गेल्या आनी ताचो सोद कर्नाटकानूय सुरू आसा. ती गाडी खंय धव्या रंगाची गाडी खंय कर्नाटकात गेल्ल्याची पुलिसांक म्हायती मेळ्ळ्या. सो पुलिसूय कर्नाटकाच्या दिकेन थंय गेल्यात आनी ताचो सोद सुरू आसा. दुसरी बातमी म्हळ्यार ढवळी रस्त्या कुशीक जे स्क्रॅप यार्ड आसात त्यांचे आयज कवळे पंचायतीन पळोवणी केली आनी हे सगळे जे भंगार अड्डे आसात तेजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण तेजेर कारवाय करतले अशें सरपंच तनुजा नायक हिणें सांगलेलें आसा. ही दुसरी बातमी. आनी तिसरी म्हणल्यार फोंड्या म्हालात सद्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. जे सद्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या ताका लागून फोंड्याचो जो काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आसा तांणी सरकाराचेर बरो फोग काडला आनी तांच्यांनी मागणी केल्या की पुलिसांनी रातच्या वेळार गस्त वाडोवची अशी मागणी तांच्यांनी केली. सर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. ढवळे बायपास रस्त्या कुशीक जे बेकायदेशीर भंगार अड्डे आसा ताची कवळे पंचायतीन आज पळोवणी केल्ली आसा आनी ते बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याचेर बेगोबेग कारवाय जातली अशें आश्वासन सरपंचांनी दिल्लें आसा. तर फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. कळंगूट वाठारांत एका रेस्टॉरंटात बिर्याणी खावन पयशे फारीक करिनासतना 2 जाणांनी एका वेटराक मारपेट केली. वेटरान बील फारीक कर सांगिल्ल्यान दोगांनी आक्रमक भुमिका घेवन ताचेर हल्लो केलो. देखून ह्या प्रकरणांत कळंगूट पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्ली आसा. तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार हणजूण वाठारांतले लोक सद्या लोकांक उदक नाशिल्ल्यान बरेच त्रास सोंसचे पडटात. फाटले 7 म्हयने जाल्ले तांकां उदक येनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी आयज परतून म्हापशेच्या उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घातलो. उदकाचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मडगांव एका पोन्ने इमारतीचो आयज सकाळी फुडें भाग कोसळ्ळो. ताका लागून 2 सप्तकां फाटीं ह्याच इमारतीचो कांय गॅलरीचो भाग कोसळिल्लो. मात देवादयेन ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना. ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. उदक हे मनशाच्या जिणेंत सामकें म्हत्वाचें आसा. तर हणजूणचे थळावे जे आसा फाटले 6-7 दीस जाले उदका खातीर वळवळे काडटात. तर हे विशीं तांचो प्रस्न बेगोबेग सोडोवचो अशी म्हणून तांची मागणी आसा. तर ह्यो ज्यो आतां बातम्यो आमचे सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी तुमकां सांगल्यो त्यो मुजरत विस्तारान 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.